आसा आमची लज ही आसा लज गोयच्या सरकाराक ही शिवाजी महाराजची मूर्ती बनलेली जी हांगा विसर्जित करूंक येता तशेंच गणपतीची मूर्ती हांगा विसर्जन करपाक येता. ही तो आवाज वो मायकल लोगो करून दिना त्याला हिंदी आजकाल ताका सांगता राव. ते शिवाजीची मूर्ती क्रॅक गेली सो हांगा आमी आतां हें करपाक गेल्ले मागीर हांगा तें उदक कोण आमकां हें जालां आतां उदीक सगळें घाणिटें जाला सो तें मातशें क्लीन करून हें करचें आमी तरी आमचे बेवताक आमी हांगा हें केलां आणि पर्याय नासलो आमकां आनी कित्याक ताळे कडेन हें मानता तेच्या खातीर आमी सगळें आतां हांगा हें करपाक येयला. संघटनेचं काम कर सगळं कळलं. बाबा आज राष्ट्रीय समाज पक्षातर्फे आम्ही याचे टेस्टिंगाक उदक घेता आणि विज्युअल ह्याच्या खातीर घेता की फाल्यां उठून कोणी सांगचे न्ही की हे आम्ही दुसऱ्या खंयच्यान तरी घेतलेले म्हणून. कित्याक राष्ट्रीय समाज पक्षात पॉलिटिक्स करपाक करूंक ना. आमचें मत आसा की ही आमची तार नदी खूप शिकिल्ले लोक हांगा गोंयांत जावन गेले आणि त्यांनी जी पणजी क्रीकची वाट लायल्या तशी आमच्या म्हापशाची तारचेर जावन हांगासून फुडें ही कट जावन येवन ती एलॉंग द हायवे ती येता फूल प्रोलॉंग थंयसून मागीर ते गिरी पावता गिरीसून मागीर ते भितरल्यान पालयां वयता आनी हे पालयेचो कंप्लीट हो जितलो लेंथ आसा कंप्लीट रायट अप टू दीस आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल थंय मेरेन तो फूल बिकॉज ऑफ दीस थिंग इट इज बीन लॉक. दिस इज टोटल येस दिस इज टोटल 8 किलोमिटर्स ऑफ लेंथ ऑफ द रिवर. हे फूल ब्लॉक जाला आनी हे तेजे ब्लॉक लोकेशन जे आसा हांगा कन्स्ट्रक्शन चालू आसा हां कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी हांगा चालू आसा पळय हेजेर हो तार रिवर आमचो ब्रिजाचे पोनासून ओके हो हांगासून वचोन फुडें हायवे तेकून सायमल्टेनियसली परत हांगा कट जाता हायवे कडेन सेकंड टायम हां 2 टायम ही कट जाता रिवर. तेजे उपरांत तुमी दीस इज नियर द हायवे दीस इज कनेक्टेड टू तार क्रीक ओके थंयसूनूच येता ही कळ्ळें न्हू फुडें मागीर मातसो फुडें वयता थंय हो दुसरो फोटोग्राफ आसा फूल ब्लॉक जाला. ही सगळी सीवीड जी आसा ती ग्रो जावन तेणें ब्लॉक केला. लोक आतां हेतून कचरोय उडोवंक सुरू केला पळय सगळ्या भितर गार्बेज क्रिएट जाला. हो इज टू बी अ व्हेरी ब्युटिफूल स्प्रिंग ब्युटिफूल वॉटर वे वी हॅज टू डू फिशींग वी हॅव टू आर पीपल इज टू गेट देअर डेली डेली मील. हे पळया दीस इज द सीवीड जे सगळे उगून जितले नुस्तें सकयल आहा ते मेले. हे तुमकां दिसोंक ना पूण हे जाला कित्याक सनलायट एंड ऑक्सिजन कॅन नॉट पेनेट्रेट थ्रू दीस वीड्स. आणि हे एक विसर्जन साईट हे गिरीम कळे पळय हे हायवे कडे हे पळय ही गाडी रावला हे आमचो नवीन फ्लायओव्हर एमबीआरान बांदला तो पूण हेजे लक्ष दिवंक ना म्हणून ती रिवर आयज ती ब्लॉक नाला जाला पळय. दिस इज वॉज टू बी अ गणेश विसर्जन इन गिरीम कळ्ळें न्ही पळय हे हांगासून लोक येताले आयज हेची परिस्थिती. ऑल कॉस्ट शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम एमबी राव फॉर हिज मिसमॅनेजमेंट. माजिद खान राष्ट्रीय समाज पक्षाचो जिल्हा प्रमुख आसा. आयज हांव थोडे टॉपिक्सांचेर हांव हायलायट करता सम इश्यूज आय वॉन्ट टू हायलायट. एक्चुअली कितें प्रॉब्लम जाता तो देर इज समथींग कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड. म्हणजे कितें ह्या उदकान जे आमी सिवेज सोडटा इट इज ए ऑर्गेनीक मॅटर. सो ऑर्गेनीक मॅटर जेन्ना उदकान येता तेका देवान एक सिस्टम दवरला जेन्ना कोण मरता पळय तेका बॅक्टेरिया येता खाता आनी तो सोंपयता तशेंच उदकांनी जाता. बट उदकान सिट्युएशन मातशी डिफरंट आसता. उदकान तुमकां जाय ऑक्सिजन टू प्रोसेस दॅट ऑर्गेनीक मॅटर. सो आतां जे ऑर्गेनीक मॅटर आमी घालीत वयता ते बॅक्टेरिया कितें जाय ऑक्सिजन जाय. ऑक्सिजन जाय जाल्यार ते डिकम्पोज करतले आनी पाणी क्लीन जातलो पूण तो जायना कित्याक तेजो जो फ्लो आसा तो बंद केला आनी बंद केला MVR ही जी कन्स्ट्रक्शन कंपनी आहा तेंच्यांनी. आतां हांव इतले
जाणा कन्स्ट्रक्शन बिकॉज आय एम ऑल्सो इन इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टिंग. सो हे जे टायम बाउंड जर केल्ले, हे प्रोजेक्ट जर टायम बाउंड केल्ले तर आमी जे लॉस जाला, हांगा एक मॅप हाडला हांवें. दिस मॅप शोज द एंटायर रूट. ते पुतना बदल बस हे मॅप दाखयता की 8 महिने जी आम्ही क्रीक तो आसा survive केलं. तेजेर आमी स्टडी केला आणि हे GPS चे इमेजीस आसा. ही क्रीक सुरू जाता आमचे पणजेसून बिट्टोनासून आणि ही पावता हांगा फूल रूट हांगा आमी तेका आणि मॅग्निफाय केला आणि ही हांगा ह्या ब्रिजा कडेन कट जाता. खंय आमचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. सो आय वॉन्ट माय ओपिनियन इज सो द गव्हर्मेंट स्पीड अप द प्रोसेस वॉट ही इज डुईंग ऑर एटलीस्ट डू द प्रोविजन की हेजो जो टू एंड फ्रो आसा. म्हणजे एक बॉडी आसता न्हू, ताका एक हार्ट आसता. हार्ट आसा आमचो मांडोवी रिवर, कळ्ळें न्हू. आनी तेजी जी डिस्ट्रिब्युटरी आहा म्हणजे जे आमचे जे वेन्स आसा ती ही क्रीक आसा. तर तेजे फ्लो टू एंड फ्रो जर येयना आमचे बॉडीचे तर आमी पॅरलायज जातली. तशेंच ही सिट्युएशन जाला, ही पॅरलायज जाला. आनी ही क्रीक बेश्टेच सोंपना हांगा ह्या ब्रिजा कडेन. ही वयता फ्रॉम हेजो रूट आसा फ्रॉम बिट्टोना टू कालवीम टू हां. आनी ही पळय हांगा ह्या ब्रिजा कडेन येता. ब्रिजासून गिरी वयता. गिरी थंयसून ती टर्न मारून मागीर पालयां वयता. गोवन जो स्ट्रेच आमी जे रावला हांगा रावला आनी हांगासून हे डिस्टन्स 9 किलोमिटर जा. म्हणजे आमी फक्त ही तार हे करूंक ना, हे 9 किलोमिटरचे आमचे फुडले जे आहा न्हू आमी सगळे टोटल सत्यानाश केला. हे पळय आम्ही नाही हां. म्हणजे की हेजेर तेंच्यांनी इमिजिएटली कितें तरी प्रोविजन करूंक जाय की तितले लिटर्स ऑफ फ्लो एस्टॅब्लीश जावंक जाय आनी हे बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑटोमॅटिकली जावंक जाय. सो देर आर टू पार्ट्स. वन इज द मार्केट अँड सेकंड इज द फ्लो. सो हे दोन्ही वस्तू जाले जाल्यार हे सारके जातले. हां. आनी म्हाजें इंटेंशन इतलेंच आसा की म्हाजें भारत, म्हाजी कंट्री जी आहा ती नंबर 1 जावं. एक उदाहरण हांव लास्ट तुमकां दिता. लंडनान एक रिवर आसा, नेम इज थेम्स. की तेजी थेम्स नदी जी आहा तेजे भितर एक बोट घेवन ते वयताले पर्यटक आनी ती बोट जी आहा न्ही ती टॉपल जाली आनी ते लोक मेले. बट जेन्ना तेंची पोस्टमॉर्टम जाली तांकां कळून येयलें ते बुडून मरोंक ना, ते उदकाचे भितर जे टॉक्सिसिटी आहा म्हणून मेले ते. सो तेंच्यांनी कितें केलें तेन्ना डिसायड केलें की आमी ती टॉक्सिसिटी इंडस्ट्रियल आसूं ऑर फ्रॉम रेजिडेन्शियल आसूं ऑर हॉटेल्स आसूं आमी बंद करतले. STP सिस्टम आनी सीवेज सिस्टम एस्टॅब्लीश करतले आनी आयज तो उदक ते ग्लास घालून पिवं शकता. सो इफ दे कॅन डू एज अ 3 crore नेशन, ओन्ली 3 crore, and we are a 130 crore nation, we also can do. Thank you. सर, हांव राष्ट्रीय समाज पक्षाचो गोंयचो अध्यक्ष. आमी आयज हांगा त्याचे सॅम्पल घेवपाक आयिल्ले उदकाचे. आतां म्हाका सांगा, आमी सरपंच ना, पंच ना, कॉर्पोरेटर ना, आमदार ना, खासदार ना आणि ही अशा लोकांक जे कार्यक्षम ना हे पळोवन आमकां ती जावपाची इच्छा आतां मेल्या. कारण ही आमची तार. आत्तां तुमकां हे विज्युअल दाखयतले. एक मनशान हांगा भंग जाल्ली शिवाजी महाराजची मूर्ती हांगा हे केली, विसर्जीत केली. अशेंच गणपतीची विसर्जीत कर. गणपती म्हणजे हिंदू धर्मान सर्वप्रथम जेचे नाव घेता गणनायक, सर्व बाबतीत पूजा करताना अरे त्या गणपतीक या चिखलान घालतात 2 वर्षापासून कोणाचे तरी मिसमॅनेजमेंट म्हणून. हा विषय हिंदू किंवा मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन म्हणून म्हणिना. आपली मोटरसायकल 10,000ची तुटली जाल्यार लोक झगडी करता. 25,000 50,000ची गाडी एक फाटल्यान बंपरान चुकून लागली व्हडली झगडी करता. आणि हे नेचर मरे आमचे. हे नेचर कोणी विकते हाडूंक ना. ना गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान हाडल्या, ना गोंयच्या आमदारान हाडला, ना सरपंच पंचान हाडला. ही गोंयची नॅचरल जी ब्युटी आसा आणि नेचर आसा ते देवान दिल्ले आसा. ते मागीर हिंदूचो देव आसूं, क्रिस्तांवाचो देव आसूं, मुस्लिमाचो आसूं की सरदाराचो देव आसूं. आमचें म्हणणें इतलेंच आसा की हे न्हय. हांव गेल्या 2 वर्सां म्हापशांचे खुबशे लोक खूब प्रयत्न केले बाबड्यान. हांव तांकां पळयत आसा. पण प्रॉब्लम असो जालो की त्यांच्या पैकी लोकांचे ते सदांच ते सांगताले की कुठल्या खंयच्या तरी सरकारी यंत्रणेन लक्ष घालचें. पण सरकारी यंत्रणेन गेल्या 2 वर्षांत लक्ष घालून म्हणून आमी हे 8 महिने गेले आमी हेचो अभ्यास करता. इलेक्शन आसा म्हणून आमी हे करिना. असले नालायकांचे जेंकां आपल्या देवाचे खंय बुडयता ते पडून वचूंक ना. असले लोकांची आमची ओळख आसा हेका म्हाका लज दिसता. अरे गणपती गणपती हांगा बुडयता. सांगात तुमच्या बॉसाक
की हे क्लीन करून घे. मानचो पडटा तो डेप्युटी कलेक्टर, तो खंयचो कोण कितें नांव तेंचे आमचे हांगचो डेप्युटी कलेक्टर श्री कपिल फडतेजी वालोर तेका जेन्ना लेटर पावलें ते लेटर आमी CM ताका कलेक्टराक सगळ्यांक एनवायरमेंट मिनिस्टर सगळ्यांक केला. ताणें ताबडतोब हांगा येवन इन्स्पेक्शन केलें आनी तो ताजेर फ्युचर एक्शन घेता. आतां पळोवया की हे सरकार जागे जाता की ना. असले जर ऑफिसर असले जाल्यार हांव सलाम करता असले सगळ्या गोंयच्या ऑफिसरांक. तुमी अशें केलें जाल्यार आमी तुमकां पांया पडटले, नमस्कार करतले. नाजाल्यार तुमची निंदा केल्या शिवाय आमी ओग्गी रावचे ना.